दाबोळेच्या विला लेनिन या बंगल्यात आयतारा मध्यानराती चोरी जाली। बंगल्याच्या ग्राउंड फ्लोराचेर केपें अर्बन सहकारी बँकेची ब्रांच आसा। चोरांनी बँक फोडली पूण तांच्या हाताक कांयच लागलें ना। उपरांत चोरांनी बंगल्याचें मुख्य दार फोडलें। भांगर आनी हेर सामान सयत 5,000ची कॅश फारायली। सगळें धरून चोरांनी 60 ते 70 हजारांचो हात मारलो। स्टाफ आमचे आयिल्ले पळय हांगा तेन्ना आमच्या पिवनाक कोणें सांगिल्लें आशिल्लें की ऑलरेडी ब्रांच हे केला म्हणून, ग्रिल्स ओपन केल्ले आसा म्हणून। सो वी इन्वेस्टिगेटेड। फ्रंट गेट आमची फोडपाचो ट्राय केल्लो पूण ती बँड जाल्ली आशिल्ली आनी ती तांकां ओपन करपाक मेळूंक ना। सो सायडींतल्यान ग्रिल्स जे आसा ते ओपन करून ते आमचे हातून भितर सरले। भितर सरून ते ट्राय टू एंटर द सेफ, बट सेफ वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग। सेफाक तांकां टच करपाक मेळूंक ना आनी सेफाक आमगेले अलार्मूय आसता, सो अलार्मूय रिंग जालो नाशिल्लो। सो दे लेफ्ट देट, दे एंटर्ड द ब्रांच, बट ब्रांचीन भितरूय तांकां हे करपाक मेळूंक ना। ऑल कबर्ड्स एंड एवरीथिंग वर क्लोज्ड आमची। So from that they went to the top floor where the owner mostly stays, but he is also not staying, so they break open there. बँकेचा लॉस कांयच जावूं ना, nothing. Only thing we wasted our time in the morning hours for opening म्हणटा तशें. So there is no worry to anybody to panic की केपें अर्बनान कितें हें जालें बी म्हणून, तें कांय म्हणपाचें हें ना, because our everything is intact सगळें। भाटी सांगेच्या सरकारी शाळेची परिस्थिती सामकी बाबत जाल्या। बांक मोडल्यात, पत्रे कोसळपाच्या मार्गार आसात, टॉयलेट ना, पिवपाक उदक ना। थंयचे पालक शाळेचे परिस्थितीक सामके विटल्यात। भुरग्यांक शारांतल्या शाळांनी धाडपाची कुवत ना आनी अंतर पळयत जाल्यार शक्यूय ना। परिस्थिती अशीच उरत जाल्यार पालक तांच्या भुरग्यांक घरा बसोवंक फाटीं रावचे ना अशी परिस्थिती आसा। थळावो आमदार सुभाष फळदेसाय म्हणटा टेंडर जालां, सरकारान काम बेगीन हातांत घेवचें। भाटी सांगेची ही एकोडी प्राथमिक शाळा। शाळेंत 70-80 भुरगीं शिकतात। बाकीच्यो शाळा 20 किलोमीटर पयस सांगे शारांत। ताका लागून थंयच्या भुरग्यांक हे शाळे शिवाय पर्याय ना। शाळेची परिस्थिती पळयत जाल्यार नळे फुटल्यात, बांक मोडल्यात, टॉयलेट ना, स्क्रॅप केल्ली पुस्तकां वर्गांत दवरल्यात। पीटीएच्यो कितल्योश्योच कागाळी आमदार आनी एडीईआय कडेन पावल्यात, मात परिस्थिती बदलपाचें नांव घेना। कारण आमगे आतां भुरगीं ते पयलीं ते 7वी पर्यंत शिकतात, पूण आमकां सद्या ते शाळे परिस्थिती जर पळयली जाल्यार आमकां ते शाळेंत ते भुरग्यांक घालचीं अशें दिसना। ते आतां पत्रे बित्रे कशें कितें ते पडपाची शक्यता आसा तेजेर। आमी खूब प्रयत्न केले, गव्हर्मेंट डायरेक्टर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक तांकां करया म्हणटा, आमदारा फुडें गेले, आमदार करया म्हणटा। ही परिस्थिती जाता तितले बेगीन सुदारली ना जाल्यार भुरग्यांक घरा बसोवंक फाटीं रावचे नात अशी शिटकावणी पालकांनी दिल्या। कितलेदा आमदारा फुडें रिक्वेस्ट केलें, सरपंचा रिक्वेस्ट केलें, पंचायती रिक्वेस्ट मुखाले हेका तरी आमी काडून दवरतात, भुरग्यांक घरा दवरतात, नाजाल्यार दुसऱ्या इश्कोलांक घालतात। सांगे भोंवतणीच्या सगळ्या शाळांचे कामांचे टेंडर जाला अशें थंयचो आमदार सुभाष फळदेसाय म्हणटा। सरकारान शाळेचें काम बेगीन तडीक लावचें म्हूण आमदार मागता। आमी सरकारा कडेन मागणी करतात की बेगोबेग ह्या सांग्यावेल्या शाळांचे मोडकळीस आयिल्ले आसात, भुरग्यांच्या आयुश्याक धोका आसा अशा शाळा तुरंत ताची डागडुजी करची। आमी सगळ्यो शाळा एक कॉन्ट्रॅक्टराक दिवचे परस एक समूह असो करून बरे कॉन्ट्रॅक्टर घेवन बरे गतिमान काम करपा खातीर प्रयत्नशील आसा। 5 जुनाक शाळा सुरू जातात। सांग्यार दाट पावस, फुटिल्ले नळे आनी मोडिल्ल्या बाकांचे हे शाळेंत उटंगाराच्या पावसांत भुरगे कशे शिकतले हो प्रस्न सध्या पालकांक पडला। भाटीच्यान खबराकार मयूर नायक। काम ना म्हूण आमी कर्नाटकांत गेले, मात थंयच्या लोकांनी करड काडली। आतां मायनिंग सुरू जातकच थंयच्या लोकांक गोंयांत येवंक दिवचे ना अशें कुडचड्यावेले ट्रकवाले म्हणटात। गोंयांत मायनिंग बंद जाल्ल्यान कितलेशेच ट्रकवाले कर्नाटकांत कामाक गेल्ले, पूण तांकां सारको पगारय पडलो ना। आशिल्ले तशें तांणी परत गोंयची वाट धरली। मयूर नायकाचो रिपोर्ट। गोंयांत मायनिंग बंद जावन 8 म्हयने जाले। मायनिंग बंद जाल्ल्यान मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ले ट्रकवाले, बार्जवाले, कामगार आनी बारीक मोठे धंदेकारांची परिस्थिती वायट जाल्या। मायनिंग केन्ना सुरू जातले तेंय धडना। कांय ट्रकवाले कर्नाटकांत काम धंदो मेळटलो म्हूण गेल्ले, मात तांकां थंय सामकें वायट वागयलें। 4 ते 5 म्हयने आमी थंय काम केलें, मात आमकां पगार पडलो ना। ते शिवाय हांगासरले ट्रकवाल्यांक पिट्टाले। निमणे जायना जावन ट्रकवाले गेल्ले तशे परते आयल्यात। आमकां एग्रीमेंट केल्लो कसो 3 वर्सांनी आमकां फूल काम मेळटलें म्हणून एग्रीमेंट केल्लो। फुडले 1 म्हयन्याचो पेमेंट फुडल्या म्हयन्याचे 10 तारखे म्हणल्यार पेमेंट पडटलो म्हणून,
पण जेन्ना 10 तारीख जावन 15 तारीख जावन 20 तारीख वचून जाली तेन्ना आमी विचारपाक गेलो पेमेंट तेन्ना फुडले म्हयने हाडपा लागले. फुडले म्हयनो जालो, दुसरो म्हयनो जालो, एक म्हयनो जावन दुसरो म्हयनो जालो, दुसरो म्हयनो जावन तिसरो म्हयनो जालो. जेन्ना आमचे सामके बोल्सांतल्यान आमी आशिल्लें तितलें घालून काबार केलें, ड्रायव्हरांक दिवपाक आमचे कडेन पयशे ना जाले, गाडी मेंटेनन्स करपाक पयशे ना जाले, तेन्ना आमी सोडून येवपाक हें केलें. मुगे बावली गाडी गेल्ली, बावली गाडी वचोन तेणें 6 म्हयने काम केलें जाल्यार एक ड्रायव्हरा तेणें पेमेंट दिलें ना म्हूण पात्रांव पेमेंट दिलां. आतां गाडी टायर सगळे झरोवन हाडून साम गाडी हाडून परत स्क्रॅप करून दवरलो आहा. आमगेले 4-5 म्हयने आमी गाडी चलयली थिंगा, एक पयशे दिले ना तेणें आमकां. पयशे विचारून गेल्यार आमकां मारूं येता. वयल्यान आमी हेकून गेली आनी मुगे दोग जाल मेवणाली बी गाडी टायर काडून तेणी गाडी दवरली आनी मारूं येवपाक लागले आमकां. आमी हिंगसान टायर व्हरोन ते गाडी फिट करून टायर घेवन येयले. जेन्ना परत आमगेले गोंया मायनींग स्टार्ट जातलें तेन्ना ते कर्नाटकाचे लोक हिंगा येवपाक लागतले, तेन्ना तांकां आमच्या गव्हर्मेंटान नाल्यार लोकांनी तर कितें एक्शन आमी तेंचेर घेतले. आमी तांकां गोंया आमी फेसिलिटी सगळी दिता, नंबर दिता, सगळी तांकां आमी चलोवपाक गाडयो दिता. म्हणजे तेणें आमकां थंयच्या फटोवप नासता न्हू, तेणें आमगे थंय गाडी घेवन चलोवन आमकां कितें हें करचें आशिल्लें. जेन्ना हेच गोंयकार कर्नाटका आतां मायनींग गोंया मायनींग बंद जालें म्हणून कर्नाटका गेले तेन्ना तांकां फेसिलिटी तशी दिली ना. तांकां फकत टॉर्चर करपाक लागले, तशें पेमेंट दिले ना आनी तांचे ट्रकाचे टायर तशेंच बॅटरी चोरून व्हरोन तांकां खूब त्रास केल्ले आसात. सावड्डेच्यान मयूर नायक, प्रुडंट मिडिया खातीर. 6 ते 10 जून मजगती रामनाथी अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन जाता. गोंयांत जावपी हें दुसरें अधिवेशन. समाजीक, राष्ट्रीय आनी धर्मीक नजरेन हिंदूच्या प्रस्नाचेर अधिवेशनात चर्चा जातली. 22 राज्यां ते शिवाय पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका आनी मलेशियांतले मेळून सुमार 250 धर्मीक फुडारी आनी वेगवेगळ्या धर्मीक आनी अध्यात्मीक संस्थांचे पदाधिकारी अधिवेशनात वांटेकार जातले. हिंदूचे प्रस्न हाताळपाक वावुरपी संस्थां खातीर समान कार्यावळ थारावपाचो यत्न अधिवेशनात जातलो. हिंदू राष्ट्र अधिवेशनाचं आयोजन केलेलं आहे. हे दुसरं अधिवेशन आहे. मागील वर्षी अशाच प्रकारचं एक अधिवेशन या ठिकाणी घेण्यात आलं होतं आणि ते यशस्वी ठरल्यानंतर या ठिकाणी 6 जून ते 10 जून या कालावधीमध्ये दुसऱ्या अधिवेशनाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या अधिवेशनामध्ये संपूर्ण देशभरातून जवळपास 20 राज्यांमधून विविध संघटनांचे पदाधिकारी, पत्रकार, मान्यवर, हितचिंतक, वक्ते असे विविध जण या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. या अधिवेशनाचं वैशिष्ट्य हे आहे की यावर्षी या अधिवेशनामध्ये नेपाळ, पाकिस्तान, बांगलादेश, मलेशिया या ठिकाणचे देखील हिंदूंचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत आणि एकूणच जागतिक स्तरावरती जो हिंदूंवरती अन्याय होतो आहे याविषयी एक संघटन आणि एक विचार लोकांपुढे नेण्याचा प्रयत्न असणार आहे. हा अन्याय बंद व्हावा, तो रोखला जावा या दृष्टिकोनातून एक संयुक्त आवाज उठवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे. तशाच प्रकारचं राष्ट्रीय स्तरावरची गोरक्षण करणाऱ्या विविध संघटना या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. या अधिवेशनाच्या माध्यमातून त्यांना एक सूत्रामध्ये बांधून एक राष्ट्रीय स्तरावरचं गोरक्षणासाठीचं आंदोलन आणि संघटन चालवलं जावं असा प्रयत्न या अधिवेशनाच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. हे अधिवेशन रामनाथ देवस्थान या ठिकाणी विद्याधिराज सभागृहामध्ये होणार आहे. घेऊया एक व्यावसायिक विसव.